वेळसांव हांगासर रेल्वे उदरगत निगमान कसलीच परवानगी घेनासतना खाजगी सुवातेत सुरू केल्ले डबल ट्रॅकिंगाचे काम बंद करूंक नाशिल्ल्यान तिडकल्ल्या थळाव्या लोकांनी बुधवारा आंदोलन केले। रेल्वे निगमाचे कर्मचारी कसलीच परवानगी घेनासतना कशे कितें खाजगी सुवातींनी काम सुरू करतात असो प्रश्न उपरासीत ह्या लोकांनी रेल्वे निगमाच्या अधिकाऱ्यांक आडोवन धरले। त्या खातीर वेळसांवात तणाव निर्माण जालो। रेल्वेचे हे काम करतना आडखळी येवपाक जायना म्हणून रेल्वेन व्हडा प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त थंय तैनात केला। इतलेंच न्हय तर पुलीस आनी लोकां मदीं वादावादी लेगीत जाली। पंचायत मंडळाक बांदकामाची म्हायती रेल्वे दिना। पंचायत राज कायद्याचे रेल्वे उल्लंघन करता अशें ओलंसियो सिमोयजान म्हटलां। पुलिशेन आंदोलकां वांगडा भासाभास करून लोकांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर शुक्रारा उपजिल्लो अधिकाऱ्यां सयत बसका दवरल्या अशी म्हायती वास्कोचे पुलीस उप अधीक्षक सलीम शेखान दिल्या। फाटल्या कांय दिसांसावन वेळसांव वाठारांत डबल ट्रॅकिंगाच्या कामाक लागून हांगासर आंदोलनां जायत आसता, मात आजून मेरेन ह्या वाठारांतल्या लोकांचे प्रश्न तशे सुटावे जावंक ना। What I want to know. For whose benefit? No, this is the high. Why the railway protection force is not here? This is a civilian force, my dear. You are a civilian force. Let the railway protection force come and protect their land. Why they are using you? And look at the attitude of the police when the police should be helping The local people. Exactly. So who are we? Animals? Are we animals? Or are we human beings? The man of the house has gone to earn, has been away from the family earning to build this house. Now you're going to destroy. Putting this track, that track, how many track and that, where we'll go? Where we'll go? Which side we'll round? You come and see my house. All the side is blocked. आमची तकली विरार करून आमकां तुम्ही फोंडान घालताय रेल्वे. At least come and explain us. What is what? Where you are putting? What you are doing? अरे बाबा आमकां कितें करूं चिल्ला तुम्ही? There is assumption of land, private land, without any notification, without any notice being given, that, and without the process of acquisition going on in this area. So what is this? Is there a rule of law in the state of Goa? That's what I want. Are legal procedures being followed? Or can the government do what they want? Oh, this is crazy. What is going? This is madness. And can you believe it? It has the blessings of the government of the state. And that is what is really shocking. आणि पयली जाल्यार हिंगा प्रायवेट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बार्बोज आणि आल्कासोज प्रायवेट प्रॉपर्टी भितर क्रिमिनल ट्रेसपास करून इलिगल रस्तो बांदून एक कितें रिटेनिंग वॉल काम चलता रेल्वेचें। आतां RVNLान कांयच डॉक्युमेंटेशन ना, एक जालें ओनरशीप डॉक्युमेंटेशन ना, वर्क ऑर्डर ना, नोटिफिकेशन ना, कांय नासतना हे झाडां कातरता, कोणाच्या भाटान पुरोवन कॉन्क्रीट घालता, हे कसलो कायदो? आतां क्रिमिनल ट्रेसपास करप म्हळ्यार सेक्शन 441 रजिस्टर करपा जाय पुलिसान एज पर IPC, पूण पुलीस पत्ते उलयता। पूण कायदो हो रेल्वेक लागना काय? रेल्वेक कायदो लागना जाल्यार आमी गांवचे लोक खंय घर बांदता, रेल्वे ट्रॅकाचेरय घर बांदता, मागीर एक्शन घेनाका। आतां पंचायत इज द फर्स्ट पंचायत इन इंडिया आय कॅन से हू इशूड स्टॉप वर्क ऑर्डर। नाव स्टॉप वर्क ऑर्डर इशू करून हे जबरदस्ती काम करता, म्हळ्यार पंचायत बॉडीक रिस्पेक्ट ना। एक कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी जी आसा तेकाय बायपास करप, कलेक्टर आसा तो कांय करना। On this issue, we have intimated to Deputy Collector that there is an issue over here. So he has agreed that he is going to come on day after tomorrow at 11 o'clock, and he is going to meet landowner and talk to the whatever issues are there over here and sort out the issue. Now we have also informed these agitators over here that this meeting has been fixed on day after tomorrow at 11 o'clock.